गोंय राज्य अल्पसंख्याक अर्थीक उदरगत महामंडळा वतीन बुधवारा खासा कार्यशाळा जाली। ही कार्यशाळा महामंडळाचे फील्ड वर्कर्स आणि फील्ड असिस्टंटांक वेगवेगळ्या येवजण्यांची माहिती दिवपा खातीर आशिल्ली। हे कार्यशाळेविशीं महामंडळाचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी अदीक माहिती दिली। आज जो पळय गोवा स्टेट मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनाच्यो ज्यो काही स्किमी आसा मायनॉरिटी कम्युनिटी खातीर, म्हणजे मुस्लीम, क्रिश्चन्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी आणि सीख अश्यो स कम्युनिटीज आसा, ताच्या खातीर मायनॉरिटी कॉर्पोरेशन, नॅशनल मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनाच्यो खुबश्यो स्किम्स आसात आणि गोवा स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा विच आर फंडेड बाय नॅशनल मायनॉरिटी कॉर्पोरेशन। सो त्यो कितें कितें स्किमी आसा ताचे लोन कशे प्रकारे मेळटा आणि ते कितले पर्संटान मेळटा आणि ते म्हणजे कित्या खातीर मेळटा, कितें कितें म्हणजे बिजनसा खातीर म्हणा वा आनी खंयच्या कारणां खातीर मेळटा, ह्या हाजे एक अवेरनस कॅम्प करपाक मायनॉरिटी फायनान्स कॉर्पोरेशनान म्हणून मॅडम म्हणजे पळय MD आसा संध्या कांबळ, तेणें इन कोऑर्डिनेशन विथ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि डायरेक्टर ऑफ RDA हांचे जे पळय आमचे रिसोर्सीस मेळटात, जशे RDAचे CRP मेळटा आणि आमचे आसात ते फील्ड वर्कर्स मेळटा। सो इन कोऑर्डिनेशन विथ दॅट टू क्रिएट एन अवेरनस इन एंटायर स्टेट ऑफ गोवा, जाणे करून ह्या मायनॉरिटी कम्युनिटीच्या लोकांक एक ताजो पासून लाभ मेळचो, ह्या खातीर एक कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, तांकां स्किमी एक्सप्लेन केली, जाणे करून आमचे फील्ड वर्कर्स गांवांत वचून अवेरनस करतले आणि तांकां मायनॉरिटी कम्युनिटीक लाभ मेळटलो।